गोवा स्टेट इंटरिम कंपन्सेशन टू रोड एक्सिडेंट विक्टिम्स स्कीम एक केली 2015. चडशे लोकांक ही स्कीम खबर सुद्धा ना आणि लोक क्लेम करना आणि आमकां जाय हे स्किमी पब्लिसिटी मेळटली. म्हणजे कितें लोकांक एक्सिडेंट जेन्ना जाता आणि कोण चुकोन तरी एक्सिडेंट विक्टीम मेल्यार इरिस्पेक्टीव ऑफ द इन्शुरन्स कवर, म्हणजे तेणें ताका इन्शुरन्साचे कितले मेळटा, खंय कितले पयशे ताका गावतात ते सोडून हे स्किमी प्रमाणे इमिडिएट एप्लाय केले बरोबर आमी 2 लाख रुपया दितात आणि सिरियस इंजरी तरी जाली जाल्यार 1 लाख रुपया मेळटा आणि सिंपल पर्मनंट इंजरी जाली जाल्यार 1.5 lakhs मेळटा. सिरियस पर्मनंट इंजरी जाल्यार 1 lakh मेळटा आणि सादी इंजरी जाल्यार 50,000 आणि 3 ते 7 दीस हॉस्पिटलायझेशन म्हणजे हॉस्पिटलांत जरी तो मनीस उरलो जाल्यार ताका 10,000 मेळटा. म्हणजे हो एक रिलीफ. आमी पयला गोंयांत एक्सिडेंटाची संख्या आमकां कमी जाल्ली जाय पूण एकदां वाडटा. आमी एक टुरिजम स्टेट जावन आसा आणि डेफिनेटली देर आर नो व्हेकल्स ऑन द रोड, ऑल टायप्स ऑफ व्हेकल्स आणि एक्सिडेंट घडटाच. एक्सिडेंट कोणाक जाय म्हणून कोण करना पूण ही एक बरी स्कीम जावन आसा. जशें हांवें सांगलां इरिस्पेक्टीव ऑफ वॉट एवर इन्शुरन्स कवर यू हॅव तुका 2 लाख रुपया मेळटा. सिरियस इंजरी जाल्यार 1.5 lakhs पर्मनंट इंजरी, सिरियस इंजरी जाल्यार 1 lakh आणि 50,000 in case of injuries and 10,000 in case of 3 to 7 days of hospitalization. So म्हाका जाय आसलें हे लोकां मेरेन ही बातमी पावपाक तुमच्या माध्यमांतसून आणि म्हाका दिसता ते लोकांक कळल्यारूच लोक एप्लाय करतलो. एप्लिकेशन इज व्हेरी सिंपल. विदीन 6 months of actual accident happening you have to apply in the proforma which is there with the department. आणि आमी प्रोसिजर सारकी सिंपल दवरलेली आसा. स्क्रीनिंग कमिटी सुद्धा जी स्क्रीनिंग ऑफ द पर्टिक्युलर केस करता आणि ताबडतोब डिसायड करता. आणि स्क्रीनिंग कमिटी आमचे डायरेक्टर आसा नॉर्थ आणि साऊथ डेप्युटी डायरेक्टर आणि मेंबर सेक्रेटरी इज द अकाउंट्स ऑफिसर ऑफ आवर डिपार्टमेंट. सो लोकांनी हाल्ली कोणाक एक्सिडेंट जाला इंजर्ड आसा ताका कांयच कोणाची दुसरी मदत मेळना एकदां वी आर सो केअरलेस आमी इन्शुरन्स सुद्धा करना. हे स्किमी खाला एप्लाय करा. आमी मदत अंडर दिस स्कीम डेफिनेटली इमिडिएटली आमी तांकां पयशे पावपाचें काम करतले.